वॉट इज ए मेगा प्रोजेक्ट. सध्या मेगा प्रोजेक्टाक धरून मोठो बोवाळ चल्ला. खंयचोय प्रोजेक्ट आयले ते बरोबर लोक आतां ओपोज करूंक लागल्यात. आनी ताका आनीक एक प्रश्नाची जोड आहा तो म्हळ्यार कॅरींग कॅपेसिटी ऑफ विलेजीस. गांवांनी जर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयले जे 500 फ्लॅट 600 फ्लॅट तातूंत भितर हजारांनी लोक रावतले, मागीर भायल्यान लोक येतले अशे तरेची एक भिरांत लोकांक दिसता. ती जमीन घेवन आमकां भायर उडयतले काय कितें, आमी हांगा शेकड्यांनी वर्सां रावतात, आमचें अस्तित्व कितें, गोंयची वळख विसरतले काय कितें, अशे सावार प्रश्न जातात. वॉट इज ए मेगा प्रोजेक्ट हो प्रश्न तातूंतल्यानूच निर्माण जाल्लो आसा. आमी ताजेर आज गंभीरपणान चर्चा करतात. सडेतोड नायक कार्यावळींत 3 मानेस्त आसात जे खुबशे कमी कार्यावळींनी येतात, पूण ते आमचे हे कार्यावळीन आयल्यात म्हूण हांव स्वता खोशी आसा. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा राजेश शेट जे जय भुवन बिल्डर्साचे प्रमुख, जे आसात क्रेडाय डेव्हलपर्स एसोसिएशनाचे ते प्रेसिडेंट आसात, खूब म्हत्वाची संस्था. आमचे मदीं आसा राजेश तारकार राजदीप बिल्डर्साचे प्रमुख, आनी आमचे मदीं आसा ब्रायन सुवारीस आर्किटेक्ट. ब्रायन बाब, हांव सगळ्यान पयलीं तुजे कडेन येता. हांव जाणा तुमी सगळे कन्स्ट्रक्शन बिजनेसा कडेन संबंदीत आसात, पूण हांवें अपेक्षा धरल्या एक सोशल मायंडेड असो भुमिका असो स्टँड तो ह्या कार्यावळीन घेतलो जाल्यार एक समतोल ह्या कार्यावळीन उरतलो. सो म्हाका तुका पयलो प्रश्न करपाचो आसता वॉच वॉट इज ए मेगा प्रोजेक्ट. If you go by the definition of mega project, they are large scale development where it requires a lot of investments and they change the demography of an area in terms of volume of construction, in terms of number of units, and change the entire social structure of the area that they are proposed in. But if you look at today what is happening in a Goa context, even somebody decides to put 10 apartments is being redefined as a mega project. And it is more used, it is coined today as a kind of a thing of dissatisfaction that the people are facing within various communities, whether it is in a village, whether it is in a neighborhood, or whether it's in a city or anywhere. So it is being coined as a draconian word today to stop a project saying it's mega. So it doesn't matter today whether it's a large project or whether it is a small project in a small neighborhood. आमी ताजें एक डेफिनेशन सोदून काडलें अशें, ए मेगा प्रोजेक्ट which will have a impact on the economy, on the environment and the local communities. लोकल कम्युनिटीज इतल्या खातीर म्हणटात, तुम्ही पळयलो चिंबल किंवा मिराबाग, लोकल कम्युनिटी राग येता कारण ते म्हणटात अरे आमी हांगा शेकड्यांनी वर्सां रावतात आनी आमकां अक्षरशः अशे तरेचे प्रोजेक्ट येता की आमकां भायर उडयतात. मूळ मनीस जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटात तेन्ना डेव्हलपमेंट कोणाचो हो सदांच एक क्वेश्चन आसता आनी ताका भायर उडयतात. सो हो असो एक हुस्को गोंयकारां मदीं निर्माण जाला आनी ते म्हणटा कॅरींग कॅपेसिटी. एक गांवांत भितर जर 500 फ्लॅट आयले तर कशें जावपाचें. सो हांव होच प्रश्न घेवन हांव येता राजेश शेट तुमचे कडेन. तुमी एक व्हेरी यशस्वी अशे उद्योजक, यशस्वी अशे डेव्हलपर. ही जी पळय एक टेंडन्सी निर्माण जाल्या की ओपोज एवरीथींग, तुमी ती कशी पळयतात? तुमकां ताजे बद्दल एक हुस्को दिसता? तुमकां हो जो पळय कितें डेव्हलपमेंटाचें पळय जें कितें एक डेव्हलपमेंट हो सतत चालू उरपाक जाय, ताजे बद्दल एक लोकां मदीं आशिल्ली एक राग, तर तुमकां एक हुस्को दिसता भितरल्यान ताजे संदर्भात? एज अ डेव्हलपर आमकां सगळ्यांक हुस्को दिसता कित्याक उठसूट ऑब्जेक्ट करपा लागले खंयचोय प्रोजेक्ट विदाउट नोईंग की वेदर इट इज एडवांटेजियस नॉट एडवांटेजियस ऑर इवन फॉर दॅट मॅटर तेज्यान काय नुकसान जातलो का ना हें पळोवचे पयलीं करपाक. लोकांचे ऑब्जेक्शन येता आनी तेज्यान इन्वेस्टमेंट्स असो कोणाचे असो जर पयलींच खबर आसा जाल्यार एज अ डेव्हलपर असो किंवा एज एन इन्वेस्टर असो किंवा एज अ बॉडी हू इन्वेस्ट पर्सन इंडस्ट्री विल थिंक ट्वायस करपाचें काय ना करपाचें. सो हो एक हुस्को आसता पण we need to understand what is the actual reason why they are objecting. Yes. Because this is not clear up till now for any projects. आता गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्ट करता तेका कितें गरज एक्झॅक्टली ते आमकां कळना. कारण आता व्हडले व्हडले हायवेज, पोर्ट्स, एअरपोर्ट्स, पॉवर प्लांट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, स्मार्ट सिटीज, लोकांक भंय दिसता की हें कितें काय म्हणून. ना पण ॲक्च्युली इफ यू आर नॉट किपींग इन फेस विथ वॉट इज हॅपनिंग ऑल अराउंड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, more so in India because central government is telling ki certain areas to be India to be competitive aspak jay म्हणून की ते डेव्हलपमेंट करपाक जाय.
So these things are certain things are necessary, certain things may not be necessary. Sarakey. So the identification of those parts is necessary according to me. सारकें राजेश बाब तूं स्वता नॉट ओन्ली सिटीज तूं आतां तुजें प्रेझन्स राजदीप बिल्डर्स आतां गोंयभर दिसपाक लागला Yes. तुजे व्हडले बोर्ड आसतात आनी बरें दिसता कोण एक गोंयकार बिल्डर आज बरो शायन जाता सगळे कडेन सो तूं हें कशें तरेन पळयता की ज्या पद्दतीन ऑपोज जाता सी राजेश बाबान म्हटलां तें सारकें आसा ओपोज करूंक जाय म्हणून करप जाता सद्या म्हणजे पब्लीक अगेन्स्ट बिल्डर कशी जाता तो मागीर प्रोजेक्ट सायज पळयना ती मागीर सस्टेनेबल ग्रोथ आसा जाल्यार पळयना आतां प्रोजेक्ट आमकां सिटीन जाय आसता ज्या गांवांनी लोक काम करता तांकां सिटीन येवपाक वचपाक प्रॉब्लेम जाता त्यामुळे ते सिटीन रावपाक सोदता त्यामुळे एक डिफायन आमचो डेव्हलपमेंटाचो जर प्लॅन आसत टाउनशीप खंय करप ही आमकां TCPन दिवपाक जाय मागीर आनी एक येता रिडेव्हलपमेंटान येता सो रिडेव्हलपमेंटाक जर एक स्पेशल एक झोन काडत गोंयांत जाल्यार रिडेव्हलपमेंट फटाफट येतलें आनी जें सगळें कंजेशन जाता गाडयो रस्त्यार उरता ब्लॉक्स जाता त्यो गाडयो भितर वयतल्यो त्यामुळे तो एक विशय असो क्लॅरिटीन येवंक जाय ह्या फुडें रिडेव्हलपमेंट गोंयांत खूब आसा आनी सिन्स पीपल अप्रोच मी अक्रॉस द गोवा फॉर रिडेव्हलपमेंट की रिडेव्हलपमेंटाकूच जर एक स्पेशल झोन काडलो स्पेशल नोटिफिकेशन काडलें ब्रायन बाब आमच्या बरोबर आसा ऑल्सो नो ही डज माय लॉट ऑफ रिडेव्हलपमेंट जर काडलें जाल्यार कितलेशेच कंजेशन रोडा वयलें कितलेशेच जे ब्युटिफिकेशन सिटीज जावं शकता आनी वर्टिकल ग्रोथ आमी सिटीनी दिली म्युनिसिपालिटीन दिली जाल्यार मागीर आमकां गांवा पर्यंत वचपाची गरज ना सारकें म्हणजे वर्टिकल ग्रोथ जी दिवंक जाय आनी पब्लिकान ती एक्सेप्ट करूंक जाय गोंयांत 25 फ्लोर नाका गोंयांत 30 फ्लोर नाका अशें जर घेवन बसले बरोबर मागीर ताजो एडवर्स रिपोर्ट मागीर गांवांत वचचें पडटा सारकें आमकां जर सिटीनूच दिले 40 फ्लोर जशे मुंबय आसा पुणे आसा जावं आतां हांव लास्ट विकान मणिपाल आशिल्लो तर एक तेंच्यांनी मणिपाल एरियाज डेव्हलप केल्या 40 फ्लोर दिले सो दॅट तेंचे गांव तशेंच उरले न्ही हय सो हांव तुजे कडेन येता म्हाका जाय पळय ब्रायन बाब तूं रिजनल प्लॅनांनी काम केलां म्हाका तुजे कडेन जाय तें अशें की डेव्हलपमेंटाक लोक भितात इतल्या खातीर कारण लोक कितें म्हणटात की तुमी जेन्ना एक प्रोजेक्ट घालतात ते प्रोजेक्ट खरेंच गोंयकाराची गरज भागयता काय भायल्यान लोक राजू बाब मातसो इंटरप्ट करता हांगा नोकरेचो विशय आसा एम्प्लॉयमेंटूय विशय आसा हय सारकें हांवें तो पॉयंट Huge आसा घेतला भितर. जॉब्स तुमी क्रिएट कितले करतात राजदीपान आतां गोंयकार 400 वयर लोक कामांक आसा एक्झॅक्टली सो हांव बिल्डराक बरोबर बेश्टोच अपोज करतना बेठोच करूंक जाय म्हणून करप ना एक्झॅक्टली सस्टेनेबल ग्रोथ जायत न्ही मागीर घरा ही पॉप्युलेशन वाडल्यार रावतले खंय सारकें सो हांव तुजे कडेन येतलो while- सो हांव म्हणटा अशें की हे एक लोकांक अजून कळना मेगा प्रोजेक्ट म्हळ्यार भायले येवन थंय रावतले अशे तरेची एक लोकांची एक मानसिकता तयार जाल्या See, we have to accept reality that we cannot be like an island. We can't think in isolation. Yes. We are going to have people coming in, expert, educated, high professionals. येतलेच गोंयांत ओके आमचे आतां घे म्हणून फार्मा प्रोजेक्ट्स आसात आमी केल्या फार्मा प्रोजेक्ट्स वेर्ना थंय आमकां क्वॉलिफायड मनीस मेळून आसलो फ्रॉम गोवा टू टेक अप द जॉब पॉयंट ओके आतां ते क्वॉलिफिकेशन भरपाक लोक खंयसान येतले भायरसान येतलेच सारकें आतां ते भायरसान लोक येतले जाल्यार सारकें दे नीड रावतले. एकोमोडेशन सारकें. एकोमोडेशन खंय सो आतां आतां हाका एक बरें एग्जांपल दिता IT जेन्ना पळय आयलें वय. तेन्ना IT इंडस्ट्री येवपाक सोदताले व्हडल्यो पूण ते म्हणटाले आमकां बीच सायड जागो जाय बिकॉज ना जाल्यार टॉप टेक्निशियन्स टेक्नोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जर गोंयांत एट्रॅक्ट करतलो सामको यू हॅव टू गिव देम ए सुटेबल प्लेस आनी एक उगडास दवरपा जाय वॉट एवर वी मे से डेव्हलपमेंट इज लायक वॉटर तूं उदक तर वतयच ते चॅनल करिना जाल्यार ते स्ट्रेट वयचे ना ते खंय स्प्रेड जातले it will Circuit. become See, I will it will add be this. spread anywhere. Circuit. So we need to channelize it by creating a proper drain Correct. so that the water goes properly. एज पर द प्लॅन एज पर द प्लॅन म्हाका राजेश शेट तुमचे कडल्यान समजून घेवपाक जाय एज ए क्रेडाय चीफ की लोक ओपोज करपाक ताका एक कारण आसा की खंयच्याय भागांत जेन्ना एक 20 मजली बिल्डींग आयली किंवा एक फ्लॅट्स आहा तातूंत 500 फ्लॅट आहात जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड ट्रान्सपोर्ट युटिलिटीज लोकांक म्हणटात की लोकांक ते गांवांत इतलेंच उदक मेळटलें आतां जर 200 फ्लॅट आयल्यार उदक कशें मेळटलें सो हाव टू लूक एट दीस इशू ना दिस इज अ चिकन अँड एग स्टोरी तुम्ही ॲक्च्युली वेन इफ युटिलिटीज और इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इन द हँड्स ऑफ government or individuals. It is not in the hands of individuals. Yes. Road network is, according to me, is not a problem at all right now in Goa. तुमका जे
the reason why we are not talking everybody going to the villages, पण तुम्ही खंय जागो मेळटा खंय करपा मेळटा तशें डेव्हलपमेंट जातलें. आनी लोकांची रिक्वायरमेंट आसा ती, फॉर एग्जाम्पल पयलीं कशें आशिल्लें, सर्टन एरियाज इन अलॉंग पंजीम इफ यू सी मेर्शे असो, चिंबेल असो, all areas have not developed. Certain areas like Kadamba Plateau is developing. Correct. So those areas are developable areas which is happening because of better infrastructure with respect to road. But water and electricity, Yes. all those things government can plan as soon as approvals are being granted and can be organized. It is not a difficult process. But if it is not happening, then मागीर लोकांच्या मनांक जे असता तो डाऊट सारको आसा. That exactly the point. Now I am living in the village. Yeah. Okay, and I was getting water whole day. I am drinking water. I am happy. My electricity. सायडीक येता व्हडलो शेमोर फ्लॅटा आनी म्हाजें उदक कमी जाता, म्हाका उदक 24 hours मेळना, म्हाका लायट मेळना. सो ऑब्वियसली my retaliation is against that project. Correct. So this is what is happening today in every village or in every sector. Exactly. Is because they are disgruntled, they don't know how to react, people. So the reaction goes to the first person who's next door is the builder. So as a result, some of them, there is no genuine technicality to even reject the project, but they are opposing it. Brian Bob, but you pay tax, infrastructure tax. So Correct. where this money goes? So exactly the Good point. We pay it in the beginning And only. a very- Exactly. नॉट एट द ओसी, नॉट एट द Correct, ओसी. correct. पयलीं एका वेळ आशिल्ले ओसीच्या टायमार आसताले. आता लायसन आमी घेतात तेच दिसा, पयलेच दिसा Exactly. बिल्डिंग So सुरू you जावंकूच pay for- ना. बिल्डिंग आणि सुरू You जावंकूच pay ना. for electricity, you pay for water. Building तशें न्हू, आनी पयलीं ते 200 रुपया आसले, मागीर 400 जाले, मागीर 600. सो दॅट फिगर इज गोइंग ऑन Even- इन्क्रीजिंग. even बट road transfer करता येना. इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट not मुव्हिंग keeping pace. पॅरलल विथ द प्रोजेक्ट. आता समज एक 100 फ्लॅट येयले विलेजान, तेजेर इन्फ्रास्ट्रक्चर समज एक 2-3 कोटी कलेक्ट केले. Is that village getting the infrastructure? My Infrastructure. village is not getting infrastructure, so This I'm is opposing. exact. सारखे पण मागीर आतां विलेज एक साऊथ गोवा एक खंयचे साश्टीतले गांव घेवया, दीस गोवन विलेजीस हेव इट्स व्हेरी डिफरंट कायंड ऑफ कॅरेक्टर. दॅट शूड बी रिझर्वड. एक्झॅक्टली. सो हांव म्हणटे अशें That should be की एका अर्दान विलेजींनी कितले लोक रावतात. आज जर विलेजीन जर 2000 लोक रावतात, भायल्यान जर आनीक 2000 लोक येले, दॅट कॅरेक्टर आयडेंटिटी वील गो. Absolutely. How you राजूबाब look at it? How हांव you look at म्हटलें it? आमी जर सिटीन वर्टिकल आमचो जर खूब वाडलो, हय. सी फायनली आमकां नंबर ऑफ रेजिडेन्सी वाडोवपाक जाय, फ्लॅट वाडोवंक जाय. सिटीनी सिटीनी problem आहा. सिटीनी उदक ना, आठ- ना, नाही, नाही. electricity problem आहा. सिटीनी 8 फ्लोर दिलो, 10 फ्लोर दिलो, थंय ऑब्जेक्ट करता. हय. आतां सिटीन वर्टिकल जायना म्हणून मागीर सायडीनी 0.8 प्रोजेक्ट करपाक वता. आतां थंय हाडून म्हणजे करप कसो रेजिडेन्शियल. सो हांव म्हणटे अशें, फाटल्या रिजनल प्लॅनान दिगंबर आसतना Brian न्यू Bhatt टाउनशिप करप कशें? Accommodation दिवप कशें? न्यू टाउनशिप डेव्हलप करपाचें आशिल्लें, ताकाय ओपोज जालो. Exactly. सो हे न्यू टाउनशिप कन्सेप्ट हो कित्याक गव्हर्मेंट मुखार हाडना? सो वेर इन आयडेंटिफाय ए प्लेस, आयडेंटिफाय द बिल्डिंग, Correct, correct. आयडेंटिफाय द फ्लॅट्स ऑर द बंगलोज टू बी डेव्हलप देर. Correct. गिव द कॉन्ट्रॅक्ट, एक लिलाव करात, बिल्डरां आपयात, घेयात, दीस इज द एरिया, दीस इज द पयशे, Township. डेव्हलप इट. That could solve the No, major issue. that should have been the issue actually, where the town planning, that is the whole concept of town town planning. Exactly. Today, unfortunately, what is happening in town planning, it is more approval based authority Planning, than yeah. any planning. So what you are saying is an ideal situation where a particular town planning schemes, they were called town planning schemes, Yes, which yes. were various areas were identified, like Kolwa there was a place, then in TV, various yes, pockets yes. were identified for these town planning schemes as a initial start to this. Correct. But what happens is somehow it has not gone. There used to be one under the thing of Goa housing development was an old thing where they Yes, had done yes, something yes. in Porvorim, which failed very badly for some reason or the other. It kept changing hands and things. So when these things fail, the public lose faith in the system. Exactly. So we need to. राजेश शेडबाब, म्हाका तुमचे कडेन समजून घेवपाक जाय, रिजनल प्लॅनूच फाटले आतां 10 वर्सां जालें ना. ना 15 वर्सां 15 2011. Yes, ऍक्च्युली 2011. हो एक पॉयंट कळपाक जाय की रिजनल प्लॅन वॉज डन इन 2011. Correct. 2011 रिजनल प्लॅन केलो, तेजे नंतर ODPs हे चलताले, पण तेजे क्लॅरिटी आणि कंटिन्युटी ना.
सो आज जे डेव्हलपमेंट करपाचें आसा जाल्यार तेका एक ब्रॉड बेस्ड प्लॅन जाय ऑन वीच कॅन बी डन. आतां 15 वर्सान इंडिया खंय पावली. आमी जर लिगल अलाव करिना ते इलिगल डेव्हलपमेंट जाता. एक्झॅक्टली. आणि मागीर गव्हर्नमेंट हॅज टू अकोमोडेट दोज स्कीम सम वे. म्हणजे घर म्हण तशी जायल्या लोकांनी बांदले आणि मागीर ते 20 वर्सांनी आणि गव्हर्नमेंटाक ऑफिशियली कांयच रेव्हेन्यू मेळना आणि वयल्यान प्रोवायड करचें पडटा. वेरेज तुम्ही जर हे एक सिस्टम केली की तुमकां आतां येस आणखी 5 वर्साचो 10 वर्साचो प्लॅन करता. तुम्ही इतले पॉवरफुल सगळे बिल्डर्स आम्ही powerful. सरकार चलयतात. रिजनल प्लॅन किंवा ओडीपी जावचे पण तुमचे कडल्यान तो दबाव केला. आमच्या कडल्यान कंटिन्युअसली फॉलोअप चालू आहे क्रेडाय कडल्यान की ओडीपी करा, प्लॅनिंग एरियाज करा. एक्झॅक्टली. आणि वी कॅन वर्क पीसफुली. वी कॅन वर्क. आमकां जर खबर आसा की हांगा नाका डेव्हलपमेंट कोण वचून करचें ना, कोणाकच वचून करपाचें गरज ना. आज एक व्हडलो प्रॉब्लेम जो लोकांक कळना, एक देर इज ॲज ऑफ नाव तुम्ही पळयले तशें if you look at the lowest class of labor today, there is nobody in Goa working. It is the entire, most of it, I will say, not कोणच ना म्हणप न्ही, पण most of the labor who are working lowest level farm labor also, even for that matter construction labor, they are all masons. Everybody is from दुसऱ्या गावाचे आसा. So they have already, they are staying in the villages only in some houses. पण ते कशे रावता ते आमकां. पण as of now तुम्ही this is the lowest level. Let us look at middle class. As from Goa so many graduates are graduating. त्यांका सगळ्यांक जॉब्स खंयच्यान मेळटा. देर आर नियरली अबाउट 1500 इंजिनियर्स ग्रॅज्युएटिंग एवरी इयर. त्यांका जॉब ना. आयज people like who are in industry business, they can tell their kids to take care of their business and go ahead. But what about people who are working? त्यांका आयज गोंय सोडून वचचें पडटा. सो यंगस्टर्स हू आर एज्युकेटेड रेज केलो. तू कितले लोकांक जॉब दिता? So we are now more than 400. गोंयकार इंजिनियर्स 50% गोंयकार आसा. 50% डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट पळय जे म्हणटात तेच न्ही, लोकल लोकांक जॉब दिवप. येस, एम्प्लॉयमेंट दिवप. करेक्ट. आणि तो राजदीपान केल्लोच आसा इतले गेल्या 10 वर्सां. वी हॅव मोर दॅन 50%. ते बी हांव 100% गोंयकार दवरतलो आसलो कामाक. पण फॅब्रिकेशन, प्लंबर, मेजर आमकां मेळना म्हणून वी आर फोर्स्ड टू ब्रिंग देम फ्रॉम आउटसाइड. आमी तांकां No, let me interrupt this here. Also, we have to remember today in Goa, एक हे आसा सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब. And that is the biggest misconception. So today, like in our field, technical field, we are looking for technical people. You cannot get. Okay, because everybody, they work with you for some time and दुसरे next ट्रेनिंग करून इमिजिएटली गव्हर्नमेंट जॉब पोवंक सोदता आनी वचोंक सोदता. सो एज अ रिजल्ट the private sector has a lack of qualified manpower. So you are forced to bring labor from outside. So because everybody, say for example, qualified in one particular field doesn't mind joining any job, but as long as it's a government job. So you have lost, let us say, a pharma person. I have seen engineers joining Ravindra Bhavan. Yes. Correct. So now this is what I'm saying. So you lose a qualified pharma person, for example, who will go and take up a secretary's job in government. So that qualification they are not getting. So you're bringing outside labor. सारखे. So आम्ही पळय म्हणटात ग्रोथ. तुम्ही जर ग्रोथाचे जर भागीदारातून इन्फ्रास्ट्रक्चर आयलें, इन्व्हेस्टमेंट आयलो, क्रिएटिंग जॉब्स. सो हो जे पळय कितें हें जे पळय तुमी सांगपा जाय, हॅव फेल्ड लोकांक सांगपाक की बाबा आमी इंजिन्स ऑफ ग्रोथ चलयतात. तुमी जे कितें ऑपोज करतात ते एकतर्फी विरोध. आमकां तुमकां गोंयचे ग्रोथान भितर आमी इतले वर्सांचे सांगिल्ले आसात. आमी नाशिल्ले जाल्यार सिटीज कोण उबारतले? आमी नाशिल्ले जाल्यार तुमी जे पळय शहरांनी नोकरी घेतात ते खंय रावतले? पूण तसो पद्दतीन इतले वर्सां ओपोजूय जावना न्ही. सो ओपोज आतां म्हाका 12 वर्सां जाली कन्स्ट्रक्शनान आसा, बिल्डिंगेन आसा, सेक्टरान आसा, रियल इस्टेट. पूण पळयलें जेन्ना दोंगर कट जावपाक लागले, शेतां पुरोवपाक लागले, कन्वर्शनां कशी जावपाक लागली, तेन्नाच्यान ओपोज सुरू जाला. नाल्यार ओपोज नाशिल्लो पयलीं. म्हणजे पॉयंट जर पळयलो जाल्यार सारको आसा. म्हणजे हांव सामकें टोटल रॉंग आसा म्हणना. बट जो TCPन प्लॅन काडटा, गव्हर्मेंट प्लॅन काडटा किंवा ODP काडटा, रिडेव्हलपमेंट झोन काडटा, तेन्ना ओपोज जावपाक जायना.
त्या प्लॅन पॉयंटार ओपोज जावपाक जायना. म्हणजे कसो आतां तुमकां हांवें तशें म्हटलें बदल की आमकां 100 लोक 100 लोक आमकां अकोमोडेट करूं जाय. सो आमकां तातूंतले 40 आमच्या गांवांनी आसात ऑलरेडी. 60 लोक जे आसा पळय तांकां जर आमी म्युन्सिपाल्टी लेवलाक व्हेले आनी थंय आमी हाय रायज वर्टिकल बिल्डिंगी दिली जाल्यार लोक मागीर गांवांनी आनी वचचे ना न्ही. म्हाका ब्रायन सो हो एक तुजे कडल्यान एक जाय बिकॉज यू हॅव ए सोशल एंगल. तूं रिजनल प्लॅनान पार्टिसिपेट जाला आनी तूं तेन्ना NGO बरोबर काम केलां. गव्हर्मेंटान NGO बरोबर काम कित्याक करचें न्ही. एक नवो रिजनल प्लॅन गव्हर्मेंट धरून चल्ला, रिजनल प्लॅन केल्यार लोक अपोज करतले. इनवॉल्व देम न्हू. So get them on board. Get them on board. तांकां जशें दिगंबर कामतीन त्या वेळार केल्लें ताणें एक प्रयास NGO करून गोवा पळयता. बचाव अभियानाक इनवॉल्व केलें. ताणें देशांतले टॉप टावन क्लिनरांक हाडले आनी तांकां सांगलें की ह्या लोकां बरोबर काम So करप. it was रिजनल in प्लॅन fact, तयार केलो. no, so that was a very टाउनशिप येऊ शकतात. टाउनशिप it was there already. The township जाऊ was शकतात. planned. No, it was planned in the regional plan. Actually, that was one of the most transparent and comprehensive exercise which was carried out at that time. Maybe today there is a need for that whole exercise to be carried out, but what has happened is an elaborate exercise was done at that time, and there were provisions made in that to expand on the regional plan by virtue of 16B. Yes. 16B was a provision which was kept, and which was allowing you that in case of need be, for various reasons, you justify it and you are able to put forth to the government and get that land released for development, which was orchard land. Now the problem which may have gone wrong, that didn't restrict to only orchard and regular land. Even slopes were being targeted in that procedure. So that is why obviously people are going to get frustrated. Your 16B itself is not in the true spirit. Correct. So according to me, 16B or 39A or whatever is not wrong. It is required, but it should be followed in the proper process. As long as the process is followed. म्हाका राजेश बाब Exactly. कित्याक see, there are certain the point which I mentioned पयलीं सांगिल्लो तो की एक 15 वर्सां पयलीं केल्लो प्लान फुडलो आनी नवो प्लान करता मग आनीक एक 5 वर्सां 20 वर्सां काय जावचें ना. तर देर आर प्रोविजन्स वीच आर केप्ट. द प्रोविजन्साक रूल बेस्ड कितें करून आनी एक सिस्टमॅटीक करत जाल्यार देर इज अ प्रोसेस टू बी डन. इट द सेम प्रोसेस कूड बी कंप्लिटेड आनी वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट प्लॅन्ड आउट अँड डन. नो नीड टू गो फॉर एनीबडी टू लुक एट एनीथिंग एल्स. If you just follow that same system, CREDAI should not be just a builders association protecting the interest of builders. How much? Why not create a image wherein you also protect the Goa? हांव तुमकां एक सिंपल सांगता. CREDAI is not a Goan body. It's a national- pan India body. Yes. It has 13,000 members. आता सध्या आमचे जे नॅशनल प्रेसिडेंट आसा, ही हॅज अंडरटेकन टू reforest 1 lakh acres. Nice. आणि already last month we have done 4,000 acres of reforestation in Nasik area, because it involves a lot of money. आता all developers from their CSR funds have generated around 25 crores and spend that money to do reforestation. We also, as Goa also, we would also like to bring it to the state and do it. CREDAI is a body which works together with the government bodies. It is not only for not only forest redevelopment. ना, सगळं हातून जाता. भायले पयशे बिल्डर्स हांगा येतात आनी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पयशे दी, परमिशन घे, गव्हर्मेंटा कडल्यान मातशें आनी कितें दोंगर काप शेतां पुरय. हांव तुमकां सांगता, एज अ प्रेसिडेंट म्हाका आमी केन्नाय नॅशनल इव्हेंटाक गेले तेन्ना ते म्हणटा अरे गोवा इज इन न्यूज, तुमी कितें आनी तुमी वॉट अबाउट. हांव तांकां क्लियर सांगता, गोवा इज नॉट लायक युअर प्रोजेक्ट वॉट यू डुईंग एल्सवेअर. तुमी 500 प्रोजेक्ट करपा जाल्यार थंय करा. हांगा करपाक 500 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट करता जाल्यार थंय करा. हांगा करता जाल्यार युअर पेस इज डिफरंट, युअर स्केल इज डिफरंट. इफ यू आर रेडी फॉर दॅट, प्लीज कम टू गोवा अँड डू द वर्क. अदरवाइज डोंट कम, बिकॉज डोंट ट्राय टू इम्प्लिमेंट the rules which you are doing in other places, city areas, to come and do it here. मेट्रो सिटीन करता हांगा करूंक शकना. कित्याक ते हांगा सो राजेश बाब, तूं गोंयकार, Yes. तुजे भितर ते गोंयकारपण आसा. 100%. सो म्हाका सांग, तुका राग येना अशे तरेचे दोंगर कापल्या, झाडां कापल्या, शेतां पुरयल्यात, म्हणून तर अशे जाग्यार आयले मिठागरां आशिल्लीं. यू टच माय हार्ट. म्हणजे अजून पर्यंत राजदीपान 40 प्रोजेक्ट केले, एक सुद्धा हांवें कन्वर्ट फॉरेस्ट करून करूना, शेतान करूना.
एक सुद्दां कितें तरी प्लॉट घेतलो आनी कन्वर्शन केलें आनी मागीर केलो अशें कांयच करूं ना. चडशे एन प्लॉट घेता आनी सेकंड म्हाजे बरोबर आमचो आर्किटेक्ट आसा चडशे रिडेवलपमेंट फोकस करता हांव. चल ब्युटिफिकेशन करुया, इल्लो प्रॉफीट कमी जातलो पूण ब्युटिफिकेशनांतल्या लोकांची रेजिडेन्सी जाग्यार पडटली, उदय म्हटलां तशें गाडयो खंयच्या खंय उरता त्यो सारक्यो पार्किंग जातले, एक सिस्टम ऑर्गनायज जातली. पूण हे एक तुमच्या माध्यमांच्यान ब्रायन बाब रिडेवलपमेंट राजेश बाबान तो इशू उदोवच्यान तो परत परत सांगीत आसा. रिडेवलपमेंट तुमी सिरियसली कित्याक पळयना? सिरियसली पळोवपाक जाय. एक्झॅक्टली. No, so redevelopment is a कारण requirement. पणजे आता सिटी Correct. पणजे So- जाल्या पणजे म्हणजे पणजे म्हातारी जाल्या सो It requires. No, so with redevelopment there are a lot of factors. पणजे आणि मडगांवय बी आमचे मडगांव सामके सगळे- म्हातारे सगळे. जालां. Actually, And Vasco, लोक approach Panjim, Exactly. Margao. Mapsa. Mapsa to some extent is also a requirement because it's become very haphazard. It had one of the most well planned market and city at one time. One of the best market plan. सध्या म्हापशा कोणूच पळयना काय जालें. It has got a सामकेंच bit पेलन पडलां. neglected. So, but what happens is when you do this kind of redevelopment projects, your number of units increase. Yes. So, one of the most important thing which is a requirement today is a very good sewage system. You may be able to do electricity by running cables. Okay, water supply, but sewage is something which somehow is being neglected today in Goa. Now, that onus is falling directly onto builders. Okay, Which now is not at all required. Okay, now the sewage treatment plant, if you put it onto a builder, the builder will set it up, he will form the society and he's gone. Yeah. Now that sewage treatment plant for 50 flats has to be looked after by 50 people in a project of redevelopment, which is not practical. Because what happens, those people are all working here, working there. You need a full-time staff to run that Expert to STP. that. Brian, Expert. now it is changed, not 50, it is 24. I'm coming to that. Expert to that. So now the government, instead of providing the facility, is just changing it from 50, bringing it less than 25 today. Okay. Now you tell me 25 antले 4 लोक नाल्यार 6 लोक आमचे आसतले कुवेट नाल्यार खंय कामांक आसतले तितूंतले 15 फ्लॅट विल बी स्टेईंग एक्चुअली देर. दोज 15 पीपल म्हणटा आमचे लागीं ते वी कांट अफोर्ड टू रन द एसटीपी. ते 6 जाण म्हणटा आमी रावना, आमी पेमेंट दिवचे ना. तशें करून करून these things are becoming. Recently there was an issue in that matter where that sewage is leaking and all. Now if there was an adequate infrastructure of sewage line provided by the And you government, pay and you have paid about. yeah, You are ready to pay and you have already already paid tax. already People paid. don't realize utilities is the part of the government. Most important thing. Yes. It is not developer, but developer is doing it because he's forced to do it right now. Okay. And but at But that's least why the price of the flat has increased. It has- any it is cost, not- any cost which is added onto the flat will automatically You pay for increase. infrastructure. You pay for it. राजेश बाब आम्ही जेन्युइनली असे उलयतात and that's why we also criticize builders saying that एक फ्लॅट गोंयकाराक परवडना in Panjim area more than 1.5 crore 2 crore. So yeah, because of all this type of आता taxes you pay. आम्ही ॲज क्रेडाय वी हॅव मेड एम्पल. तुम्ही आता जो नवो अंडर कन्स्ट्रक्शन फ्लॅटाक एक GST लागता. हय. GST इज एज अ डेव्हलपर हांव कॉन्ट्रॅक्टराक 18% दिता. तो दॅट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ द कन्स्ट्रक्शन. Correct. ते कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन 18% असता प्लस मागीर वेन द बायर इज बायींग he has to pay another 5%. So straight away loading 25% government is collecting the GST only. We are talking about literally a GST figure of this much is being added. Government, it will add to the cost only. Plus infrastructure No, plus tax, infrastructure plus tax, license fee, plus this, and it's सगळे plus करून transformer. because you are not getting the And some corruption also. No. Plus you spend on the no, plus the After charging for infrastructure tax, वयल्यान you have to provide the infrastructure. Infrastructure. STP घालची पडटा, तुमचे Transformer ट्रान्सफॉर्मर घालचे पडटा, Transformer sump you have to put, pumps you have to put, overhead tanks you have to put. But in other cities, what is the situation? no Same, they have to pay. infrastructure is provided by the utility provider. आता sewerage is provided by the government mainly, but whatever body in this case, it could be a sewerage board,
किंवा म्युन्सिपालिटी असतं बॉम्बे Especially city limit. Especially this city limit. Oh. Today we have two, incidentally in our Tonka, we have two beautiful sewage treatment plants, fantastic. Yes, yes. Unfortunately, they are lying unutilized for the last, I think, 7-8 years or so. Oh. Yes, it's ready, Already for ready, the sir. entire Donapaul and for Karanjale and everything. Operating We level. got information from the board. Yes. They have spent, and it's been going on for 10 years. अजून Yes. काम complete जाऊन ना. And it is not operational. सो दिस इज ऑल्सो इशू This is also कारण issue. कामां इन्फ्रास्ट्रक्चराची हातान घेतल्या, केल्या. अप्रुवल पण जाय complete जावं. Complete एक्झॅक्टली करीना. एक्झॅक्टली कितेही कारणान Now, असो. I'm But saying that- now, at the point, Gazal, Tonka, that infrastructure is ready. Yeah. The sewage treatment plant for Donapaula Karanjale is ready. Now he goes to put 40 flats in Karanjale. He's told you have to put an STP. कित्याक तो खर्च आला ना, नको? double खर्च आला ना. Double खर्च आला. Okay. इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला प्लस हे घर. ओके So the cost of the flat is going to go up. एक्झॅक्टली So plus you are as government side, you are also creating infrastructure, but it's not getting ready in time, Ready. so that things are not सो moving. ताका लागून ऑपोजिशन लोक क्रिटिकल इतल्या खातीर जाल्यात एक फ्लॅट जर 2 कोटी पडटा गोंयकार पे करूं शकनात दिल्लीवालो येवन हांगा रावता सो हो ही जी पळय कितें भिरांत आसा कारण दिल्ली तागेलो एक फ्लॅट आसता 10 कोटी 15 कोटी ही प्लस तेका इजिली क्लीन क्लायमेट ना हांगा तेका तो हांवें climate मेळटा. Climate तो क्लायमेटा खंय तरी येता हांगा सवाय मेळटा वयल्यान म्हणून वयल्यान येना. सवाय आहा. And सवाय दोन्ही राजेश बाब दोन्ही हय, पण फक्त सवाय मेळटा म्हणून ना येना तो. फक्त Okay, सवाय this is point. ताका कित्याक तुझी सवाय दोन्ही कामां दुसरीकडे मिळू शकता तेका दोन्ही पण- कामां हय, दोन्ही कामां जाता. दोन्ही कामां. पण दिल्लीवालो म्हणून नाही पण कोणी असो दे विल कम इफ दे आर ओनली एज अ दे आर नॉट टेकिंग आय एम नॉट Exactly. सेईंग एनीथिंग दॅट दे शुड कम और दे शुड नॉट कम Exactly. पण कोण आयलो दे वॉन्ट टू मेक दिस प्लेस आवर पीपल आर गोईंग राजेश बाब, आउट म्हजो एक तुका पर्टिनंट क्वेश्चन तूं सदांच एडवर्टायजमेंट करता सांगता की तू जो पळय फ्लॅट दिता तो तूं परमनंट 25 वर्सां सर्विसींग करता 25 वर्सां तूं ताका Maintenance दिता. मेंटेनन्स दिता वाय नॉट असो एक कन्सेप्ट की सरकारान तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो जमीन सवाय भितर दिली गरिबा खातीर घरां गोंयकारांक परवडपा सारकी घरां 100% करू शकता. वाय नॉट No doubt. आम्ही क्रेडेन्स सांगला ऍक्च्युली आता नाही दिस इज अ वर्ड बिफोर रिजनल प्लॅन वेन दत्ताबाप वॉज द प्रेसिडेंट की तुम्ही आमकां फक्त जागो दिया वी विल गिव्ह लो इन्कम ग्रुप हाऊसिंग नायस construction करून तुका आमचो जागो हावसिंग खर्च- बोर्डान घरां घेवप म्हळ्यार कितें तुम्ही जेन्ना बांदून दिता ताका एक स्टँडर्ड आसतलो हाऊसिंग बोर्डा भशेनच वी कुड डू इट तुम्ही फक्त जागो दिया आणि परमिशन दिया आम्ही बांधून दिता आमकां कितें आमचे फक्त कॉस्टिंग रिकवर जालें जाल्यार आमकां एक वी गेट अ मार्जिन एक- एक social responsibility. इट इज अ सोशल तातूंत एप्रुवल कॉस्ट कमी करूं येता थोडो फार. Let me tell you something. Brian knows about it. Let me tell you something. Let us understand first why the concept of builder came into being. एक्झॅक्टली ओके Because several years ago, many years ago, societies, if you remember, you will remember, I was much younger, but I remember a little bit. 10 people, 20 people would come together, form a society, Exactly. look for a land, Exactly. and start building. And Margaon State Bank did it. बरोबर. Not many. Ah. Damodar Society. तशें न्हू. पणजे सुद्धा कितले ना, आसा, चैतन्य ना, society आसा. तशें न्हू. आसा, आसा. सिमेंट मेळनासले लायनीन रावन सिमेंट Oh. घेवप ओके आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टर सोदून अँड देन दॅट क्वालिटी इज टू सफर बिकॉज दोज 20 people were not technical. Point, So the point. builder came into being as a service to provide to public. So public don't have to take stress. Unfortunately, today the builder is not getting the right assistance. It is a two-way street. Two-way street. So Correct. some help comes from the government. Obviously, you'll get a better thing. आज जर ऍक्च्युअली तुम्ही पळयत जाल्यार हय. लेट अस टॉक अबाउट इन अ जनरल वेर एवर वी मीट Exactly. आम्ही कितले लोक रावता घरा Exactly. ते डेव्हलपर बेस्ड आसा का गव्हर्नमेंटान दिल्ले फ्लॅटान रावता सो यू विल सी 80 to 90% ऑफ रेसिडेन्शियल रिक्वायरमेंट इज टेकन केअर बाय डेव्हलपर्स ओनली Exactly. प्रायव्हेट डेव्हलपर हांव पणजेचे गव्हर्मेंट क्वार्टर्स कोणाचे पळयल्या गव्हर्मेंट क्वार्टर्सांतले 90% फ्लॅट्स आर वेकंट Vacant. लोकांनी भायर गेले जाल्यार बिल्डर ताका रावले आणि नॉट ओनली दॅट Because of इवन comfort, कमर्शियल because of comfort. इवन कमर्शियल ऑफिसीस Comfort असो also. शॉपा असो सगळी तुमकां प्रायव्हेट डेव्हलपरानच दिल्ली आसा फक्त इंडस्ट्रियल गव्हर्नमेंट हॅज दॅट ऑल्सो अबाउट मे बी 70-80%. 20% मे बी स्टील प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल कोणाचे स्वतःच्या जाग्यार म्हाका करपाक जाय म्हणून परमिशन घेऊन केले आसतले पण वेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेजर रेसिडेन्शियल रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय डेव्हलपर्स ओनली अँड प्रायव्हेट डेव्हलपर ब्रायन बाब आमी प्रोग्रामाच्या आतां निमाणे कडेन आयल्यात म्हजो तुका एक पर्टिनंट क्वेश्चन हें सगळें डिस्कशन जावन हांव एका निश्कर्शाचेर आयलां कमिंग टू ए पॉयंट सेंग दॅट
हातूंत भितर रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंटूच दिसता म्हाका हू हॅज टू बी सेन्सिटीव टुवर्ड्स इट्स पीपल. ते जावं गांवचे जावं विलेज जर बोवाळ करता, लोकांक घर मेळना ते बोवाळ करता. तूं म्हणटा तशें एक्सपर्ट्स गोंयांत येवपाक जाय, युनिवर्सिटी टिचर्स जाय, फार्मा इंडस्ट्रीक एक्सपर्ट जाय, ते येवपाक तांकांय हावजींग रिक्वायरमेंट आहा. सो हें सगळें एक साम्यक दृश्टीन एक होलिस्टीक एप्रोच Correct. घेवपाक तातूंत एनजीओय जाय, Yes. तातूंत बिल्डर्सूय जाय, तातूंत गोवा गव्हर्मेंटांतले बरे लोक जाय, एडमिनिस्ट्रेशन जाय हू इज टू बी व्हेरी सेन्सिटीव टुवर्ड्स ऑल दीस इश्यूज. So if you sum up, actually, my thing is, while we are not saying that builders should not come, because sometimes when builder from other state come, they bring in something new concept which also improves the state. But my thing is, when those projects happen in the village, do not destroy the landscape of the village. Point. See, Goa has got a particular landscape. Everybody comes to Goa because of a landscape. ती तर landscape. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्किटेक्ट न्ही. Absolutely, पण इट्स ऑल्सो द लॉ मेकर्स. आता म्हाका एक सांग, फाल्यां तूं लॉ करीत दॅट यू कॅन पुट 10 floors इन द विलेज. द बिल्डर वील कम टू मी एंड से, बाबा हांवें हे लेवलाक पयशे प्लॉट घेतला, म्हाका 10 floor घालून दी. सारकें. कोण सोडून दितलो? सारकें सारकें. So he wants a return on his investment. Correct. So the law is also important. The conscience of the builder who's building in the village has to maintain the landscape. Correct. So it is, everybody has equal responsibility. हॉलिस्टीक एक एप्रोच जाय. Equal. सगळे राजीव बाब वतना म्हाका इतलें सांगूंक दिसता लास्ट सगळें हांव लास्ट ताजे कडेन स्टेटमेंट घेता. सांगून दिसता की सगळ्याकूच अपोज केल्या नंतर गव्हर्मेंट सुद्धा कितें नवीन हाडपाक भिता. सारकें. कितें हाडलें अपोज जाता. सारकें. त्यामुळे म्हजें प्रामाणीक मत हे 12 वर्साच्या अनुभवात की वर्टिकल ग्रोथ जेन्ना आमी म्युनिसिपालिटी म्हणजे सिटी लेवलाक दितले, ऑटोमॅटिकली गांव तशेंच उरतले. दीस इज वॉट आय हॅव ऑब्जर्व. वर्टिकल ग्रोथाक सिटीन जेन्ना अपोज करतले तेन्ना मागीर पॉयंट 8 गांवांनी वचून बांदपाक सुरू करतले. सो वर्टिकल ग्रोथ जर पब्लिकान जर एक्सेप्ट केली हातून सिटीनी, देन मॅक्झिमम प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. राजेश शेटबाब, तुम्ही म्हाका सांगात की होलिस्टीक एप्रोच आतां आमी निमाणे कडेन पावले आनी सगळ्यांनी तेच उलयतात की आमकां सरकारान एक लोकांक कितें जाय हो एक एप्रोच आतां घेवचो पडटलो. कितलीं घरां गोंयांत निर्माण करची पडटलीं फुडल्या 25 वर्सां. तातूंत भितर तो म्हणटा तसो भायल्यान एक्सपर्ट येवपाक जाय, कारण इंडस्ट्री चलपाक जाय, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जावपाक जाय. गोंयची इंजिनियरींग कॉलेजीस आतां 6 आनीक 20 जातल्यो. ते लोक तयार जातले, तांकां जॉब तांकां जॉब जाय, तांणी गोंयांत रावपाक जाय. सो बेसिकली आता तशेंच जाला की अदरवायज पीपल आर गोईंग आउट. आता यंगस्टर्स आर लिव्हिंग स्टेट, ते वता जाल्यार कोणतरी येवन तांचो जागो भरता दुसरे, विच शुड नॉट हॅपन. आमकां हांगा जाय. सो बेसिकली इट इज नॉट ओनली डेव्हलपर्स, इट इज नॉट ओनली गव्हर्मेंट, इट इज द एंटायर इकोसिस्टम. एव्हरीबडी हॅज टू वर्क टुगेदर टू फायंड अ सोल्युशन. तुम्ही हाजेर कितें अभ्यास केल्लो की गोंयचे तरुण भुरगे इंजिनियर जावन भायर वतात. दर वर्सा तुम्ही म्हणलें 1,500 इंजिनियर तयार जातात आनीक फुडल्या 5 वर्सांनी तुम्ही तितले पळयात 3,000 इंजिनियर तयार जातले. चड जाऊ शकतात. एक्झॅक्टली. आता हे भुरगे जॉब गोंयांत ना, ताका ऑपॉर्च्युनिटी गव्हर्मेंटाचे जॉब आसा, तांकां गव्हर्मेंटाचो जॉब. पूण ते पुण्या वतात, बेंगलोर वतात, हैदराबाद वचपाक तयार आहात. वता मागीर तांकां हांगा मेळना म्हणून ते थंय वयतात. बट ऑल्सो देर इज अ ड्राउट, बिकॉज आज तुका सायटीर इंजिनियर मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आय एम शुअर सिव्हिल इंजिनियर सगळ्यांक प्रॉब्लेम आहा. मेळत ना. सगळ्यांक ऑफिस वी डोंट गेट. It is not easy to get. So because government job is become the hallmark of everybody's कोणी तरी येवन career. गव्हर्मेंट जॉब बंद करपाक सगळ्यांक. I think somebody I don't in our state we I have the don't highest recollect, government but in one of a industry body interaction they said ki from a government perspective the government is already probably overstaffed to Yes. get the Exactly. The result. state with the highest staff. Highest staff. to That's what public. somebody said the numbers. I don't know. No, it is to the public proportion wise to the state. Our state has the highest proportion of government staff Exactly. to the public. So as a ratio. So if those were coming to the private sector, automatically आमची रिक्वायरमेंट भागताली. आणि बेसिकली कशें IT, इलेक्ट्रॉनिक्स हे जे नवीन एज फील्ड जे आसा ते भुरगे हांगा रावपाक तांकां कांयच ना. सो वी नीड टू वर्क टुगेदर की फायंड अ सोल्युशन की इट इज नॉट अबाउट बिल्डर प्रोजेक्ट ऑर नॉट. गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट अपोज जावपाक लागला. गव्हर्मेंट जे प्रोजेक्ट करता तेकाय अपोज जावपाक लागलो. सो हे अपोज जाता इतल्या खातीर गव्हर्मेंट इज इनसेन्सिटीव टू द इश्यूज. I don't think so. It is Villages insensitive. I don't villages think to so. आदिवासी.
I think Planning point it is of- basically planning point of view. it has to be a little more transparent and Exactly. it is being a little opaque. Point. I think Point. they have to be transparent to explain how it is going to be beneficial. Exactly. And that's Before conceiving, before on the paper and starting it. Yes. राजेश शेठ तुमच्या ह्या निमाण्या उतरांतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयता आनी सामकें खरें की लोकांक जें कितें जाय लोक कित्याक राग करतात लोक कित्याक असंतोश व्यक्त करतात आंदोलन कित्याक करतात आमी चिमलं पळयलें लोक शेकड्यांनी दादले बायलो आदिवासी भुरगीं. रस्त्यार येवन उबे राविल्ले हो प्रश्न कित्याक सुट्टलो हो प्रश्न गंभीर कित्याक जाता कारण सामको स्पश्ट आसा विलेजीची गोंयची पळय एक स्वता एक आयडेंटिटी म्हूण आशिल्ली गोंयकारपण म्हूण आशिल्लें ल्हान घरां ल्हान शेतां ल्हान एक तावेर्न एक गोंयचो एक कॅरेक्टर तातूंत दिसतालो आज गांवूय बी काबार जाल्यात व्हडले व्हडले दोंगर ते काबार करून उडयतात शेतां काबार करून उडयतात पाणथळ जन बी काबार करून उडयतात आमी पळयलां क्लब आयल्यात खंय मिठागरां म्हाका दिसता गव्हर्मेंट प्रायवेट बॉडीज बिल्डर्स एसोसिएशन NGO हांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन म्हाका दिसता एक होलिस्टीक एप्रोच होलिस्टीक पॉलिसी तयार करपाची गरज आसा पॉलिसी जर तयार केली न्ही लोक अशे तरेन खंयच्याय प्रोजेक्टाक विरोध करपाना हातूंत भितर सरकाराची चूक आसा आनी हातूंत भितर लोकांची जरी चूक आसली तरी लोकांक आमी सपोर्ट करपाक जाय इतल्या खातीर लोक काचाबूल जाल्यात सरकार खंयच्याय प्रोजेक्ट हाडून लोकांच्या तकलेर थापता अशे तरेची एक इमेज लोकांच्या मनान तयार जाल्या ती जर वतली जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान NGO बरोबर एक लाँग टर्म डिस्कशन एक लाँग टर्म सुसंवाद सुरू करपाची गरज आसा आनी तेन्ना ते करतले तेन्ना म्हाका दिसता बिल्डर्स एसोसिएशन क्रेडाय सारकी संघटना बिल्डर्स आनी एकूण सोशली मायंडेड पळय जे डेव्हलपर्स आसात ते एकठांय येवन ह्या होलिस्टीक एप्रोचाक एक घटमूट सपोर्ट करूंक शकतात आनी तातूंतल्यान एक गोंयचो एक फुडले 20-25 वर्साचो प्लॅन गोंयाक विकास कसो जाय आनी कसो विकास करतले तातूंत भितर गोंयकाराचो विकास जातलो म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यावळीचो निश्कर्श तोच आसा तुमी सगळे राजेश बाब दोन्ही राजेश आनी ब्रायन बाब तुमी आमच्या कार्यावळीन आयले शॉर्ट नोटिसान ब्रायन बाब तुकाय हांवें आपयलो तूं आयलो मुजरत आनी एक बरे तरेन चर्चा म्हाका दिसता आमी केल्ली आसा जी फुडाराची दिशा लोकांक आनी सरकाराक दिवंक शकतली तुमकां हांव परत एकदां सगळ्यांक धन्यवाद दिता पळयत रावात गोमंतक टीव्ही